पंचायती मनी साथ येयले अरे तुम पहिला आसपास आलो हिंगा तुम पहिला आसपास आलो ले लोक पहिल पालो कोण पडला हिंगा बनाल्या आमेन पडलानी कोण आणि जायला स्टॉप कोण दाखव होय रे बाबा I'm a deputy सरपंच over here. It comes in all jurisdiction. Direction protection करपाक. दिनेश तू सर गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी मिळत जाल्यार प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट आहे तू सर सांगता तू सांगता खरी तर डॉक्युमेंट गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट हाडो आमगे डिप्युटी सरपंच सांगता की गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी हाड म्हणून हांव ताका क्वेश्चन करता खरी तर ही प्रॉपर्टी गव्हर्नमेंट जाल्यार तेणे डॉक्युमेंट हाडटा कित्याक ओनर आहे ते सांगता आमकां डॉक्युमेंट नाही म्हणून साधन 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 एक मिनिट साधन 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 किती झाले किती लागून बोळ आम्ही ॲक्च्युली आमगेले हिंगा सगळे जे रेस्पॉन्डंट आहा हिंगाचे इमिजिएट नेबर्स आहाय आणि हे प्रॉपर्टी सराउंडिंग आहाय तांकां लेटर येयल्ली सर्वे डिपार्टमेंटासून की हिंगा सर्वे जावपा आहा हो जागा आहा जो आमी ओपोज करताय हो आमगेलो MLA हिंगा हेल्थ सेंटर बांदपाक सोदिता आनी आमी पयलीं सांगलो हो हेल्थ सेंटर आमकां कित्याक नाचो कित्याक ही जी प्रॉपर्टी आहा जी लो लायंग एरिया आहा 7,000 स्क्वेअर मिटर आहा जी कोण तरी जी घोरी बांदलो आहा तेजेर क्लॉज आहाय म्हणटा आमगे जाणटी आहाय ती म्हणजे घोरी बांदलो आहा हिकूच जायना लीज करपाक जायना आनी आमकां दिसता ही प्रॉपर्टी तांकां उरपाक जाय दुसरी म्हळ्यार ही एक लो लायंग एरिया आहा आनी हिंगा कितें हिंग लोक बाळो हिंग उदक भोंवता हिंग लोक आपणाक गेले हार्वेस्टिंग करता सो ह्या कारणाक लागून हिंग जावपाक जायना आमी हेल्थ सेंटर ओपोज करताय कित्याक ह्या कारणाक लागून जरी तर आमगे MLA करपाक जाय जायत्या दुसरे कडेन लुगार आहाय 500 स्क्वेअर मिटराचेर मडगांवां क्लासिक हॉस्पिटल आहा रॉयल हॉस्पिटल आहा विंटेज हॉस्पिटल आहा ते नाका साधन एक सांग ही प्रॉपर्टी कोणाली पयली ही प्रॉपर्टी तेच आमी ही प्रॉपर्टी कोणागे ते डॉक्युमेंट्स मागताय कित्याक आमकां दिसता हिंगा बोलता मनीस येवन डिमार्केशन करता कित्याक आमी प्रोवेदरिया कडेन डॉक्युमेंट्स मागले अंडर RTI MLA कितें म्हणटा ही प्रॉपर्टी प्रोविदर या म्हणून सो प्रोवेदरिया म्हणटा आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स नाही टू प्रूव दॅट दे आर एब्सोल्यूट ओनर्स सो त्या प्रमाणे आमकां दिसता हिंगा डिमार्केशन बंद जावपा जाय बट पुलिसां आमी सांगिल्लें हांकां 2 वरां हिंगा आहाय तांकां बट डिमार्केशन केलें म्हणून काय जायना न्हू डिमार्केशन जस्ट बट स्टील ते कित्याक लागून कोताय जरी तर तांकां प्रोवेदरियान तर मागिलां हिंगा डिमार्केशन करे म्हणून जाल्यार तांकां लँड सर्वे डिपार्टमेंटान कलेक्टरान तांकडे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स मागपाक जाय आसलेले सो विदाउट प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हाव दे आर डायरेक्टिंग द सर्वे डिपार्टमेंट टू गो हेड विथ द डिमार्केशन सो डिमार्केशन हाका वचपाक जायना हिंगा तुम्ही RTI मागिला प्रोवेदरा कडेन ऑफकोर्स RTI आमी मागिलो आनी तेणी आमकां रिप्लाय दिलो की हे प्रॉपर्टीचे आमकडे डॉक्युमेंट्स नाय म्हण सो आमी बाय लॉ ऑब्जेक्ट करताय हे डिमार्केशन करपाक जायना आनी ते ओनर न्हू म्हण जरी तर तेमी ओनर जाल जाल्यार आमकां प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स दाखोवचे आनी मागीर तें कितें करपा आहा तें कर दिया ओनर कोण या प्रॉपर्टीचो तुजे प्रमाणे आतां ओनर प्रोवेदर आपण म्हूण क्लेम करता but we have a doubt about that because when we ask them the ownership documents they fail to give us the ownership documents तू ऑब्जेक्ट करता इल्लो लायंग एरिया म्हणून ऑब्जेक्ट करता ही एक लो लायंग एरिया म्हणून आमी ऑब्जेक्ट करताय दुसरी म्हळ्यार ही प्रॉपर्टी गोरिबांक सारकी दवरली दुसरे आमी हेल्थ सेंटर ऑब्जेक्ट करपा रिजन एक आहा की आज जे हेल्थ सेंटर दुसरे कडेन आहाय गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आहाय ती तेंकडे मेंटेन जायना आज कितलो आमगेले हॉस्पिटलां कोवीड सिच्युएशनाक चलते तेंकडे सिलिंडर नासून लोक मोता ते नाका आता तू हांगा बाणावल्या तर ह्या पयशां तिंगाले सद्याक आनी तुमकां 7,000 जमीन नाका हेल्थ सेंटर 14 बेडां हेल्थ सेंटर बांदपाक
तुम्ही 400 स्क्वेअर मीटराचेर 500 स्क्वेअर मीटराचेर बांदपा जाता ना पण ती आता तुका खबर आहा ती आता हे 7,000 आहा हे 7,000चेर हेल्थ सेंटर बांदताय काय 1,000ची बांदताय 2,000ची बांदताय तेका लागून तेणे आमकां प्लॅन आमकां दाखोवपा जाय तेणे ना जोरीत तर तो 1,000चेर बांदीत जाल्यार 7,000 कितें एक्वायर करपा जाय ना पण ते बेश्टे हें कोता आसा न्हू सर्वे करून गव्हर्मेंट लँड न्ही तेणे ऑलरेडी Land, सांगितलं चेचिरान प्रेसाक ऑलरेडी सांगितलं ही लँड ओनर कोण लँड ओनर कोण आणि तेणे सांगितलं तुका लँड ओनर हिंगाचो लँड ओनर अजून क्लियर कोण ना कित्याक प्रोगेतोरी आपण मुटा बट जेन्ना ते ओनर जाल्यार प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स मागिल्ले तुम्ही लँड ओनर तुम्ही लँड ओनर डॉक्युमेंट्स एप्लाय केले नाही तुम्ही गेले नाही ऑफकोर्स हांवें सांगितलं तुका डॉक्युमेंट्स आमी एप्लाय केलोले सिटी सर्वे हो तुमगेले हितून आमी सगळे एप्लाय केलो हा आमी सगळ्यांक एप्लाय केलो हा आणि तेणे आमकां अजून पासून डिले केला 2 म्हयने जाले आमी डॉक्युमेंट्स दिले ना तुम्ही तेणे आमकां दिलो नाही आमी ओनराकडे मागिले आणि जे कोण डोनेट केलो तेंकडे मागिले तुगे ऑब्जेक्शन क्लियर आहा की ही लो लाईंग एरिया म्हूण तुका नाका ते आमगेले दॅट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्शन वॉट इज युअर ऑब्जेक्शन पयलीं सांग हांगा तूं ऑब्जेक्शन कित्याक काडटा हिंगा आमगे नाका ऑब्जेक्शन आहा कित्याक हे प्रॉपर्टी आहा एक लो लायंग एरिया आमगे फर्स्ट रिजन दुसरी आहा 7,000 जमीन नाका हे करपाक हॉस्पिटल बांदपाक 4 बेडांची तिसरी आहा ही जमीन गोरिबान दवरलेली ही गिफ्टेड प्रॉपर्टी आणि जोरी तर कोण तर ओनर मुदा हे प्रॉपर्टीचो तेणे डॉक्युमेंट्स दाखोवपा जाय आपणाक गेले ओनरशिप डॉक्युमेंट्स दाखोवपा जाय ना जाल्यार आमी संस्पोदले प्रोवेदोरिया चोरपण कोताय म्हणून सो दे हॅव टू कम आउट विथ द प्रॉपर डॉक्युमेंट्स समज ते तुमकां डॉक्युमेंट दाखवय ना तरी पण ते मुखार तुमगे एक्शन कितें आसता आमचे एक्शन फायनल एक्शन म्हणजे आम्ही आता पंचायत रेझोल्युशन घेतले ग्रामसभा रेझोल्युशन घेतले आणि कोविड आहा SOP कितें आहा ते आमकां चोवपा पडटलें सो आमी ते रेझोल्युशनाचेर आमी आमकां नाक म्हूण सांगतले आनी दॅट रेझोल्युशन वील बी बायंडींग ऑन द पंचायत अकॉर्डिंग टू द लॉ सेकंड आमी जोरी तर तेंय जायना जाल्यार वी वील गो फॉर अ लॉजिकल कन्क्लुजन पंचायत इट लुक्स लायक पंचायत इज इन फेवर ऑफ दीस हेल्थ सेंटर पंचायत कितें पंचायत MLA गेले शितांतले कितें घट पडाय न्हू भायल्या न्हू कितें शितांतले उश्टे पडात तेसो खावपाचें आमगेले पंचायत मेंबर आहा ते लेंबडे तेमी तेका हे रेझोल्युशन घेता आसतना पंचायत 6 मेंबरान रेझोल्युशन गेल्लें की हो जायस म्हूण हेल्थ सेंटर बट तेमी हे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स चॅक करपा जाय आसलेले ते आमगेले सेफ्टी लागून आहा पंचायत इन्स्टिट्यूट हेल्था लागून आहा बट एश न्हू बाय हूक ऑर क्रूक न्हू तूं हेल्थ सेंटर ओपोज करता म्हणल्यार हेल्थ सेंटर ओपोज कोन्नाय आमी हेल्थ सेंटर दुसरी जाग्याचे हिंग न्हू जेंगा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय कोन्न न्हू तुमी आनी प्रॉब्लेम क्रिएट कोताय बाय डिस्ट्रॉयिंग द एनवायरमेंट म्हाका एक मेसेज धाड तुगे नंबरा वयल्यान हाय म्हणटा वॉट्सॅप आसा मरे तुगेलो तुगे हुंचे गोंयकार ओके 9405 कितें विचार म्हणटा नो 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 हांव जाणा तुका कितें 19405 95 1231 1231 ओके ओके